Koloskarank Paulucem pot. Prastavna Noman Chapter 1. पावलू देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी आमचो भाव तिमोत कॉलोस शारांतल्या भक्तांक क्रिस्ता सोवें आमच्या विस्वाशी भावा भयणींक नोमान कोत्तात. देवा आमच्या बापाची दयाळाय आनी शांती तुमचे सोवें आसूं. धिनवासनी आनी मागणे. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच दिनवासतांव. कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर तुमी भावाट दवरला म्हूण आनी सगळ्या भक्तांचो तुमकां मोग आसा म्हूण आमकां खबर पावल्या. स्वर्गार तुमकां बोरवांसो दवरलेलो आसा ताचे थावन तो भावाट आनी मोग निपजोतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां पुरगूट जालो तेन्ना ह्या बोरवांशाची खबर तुमी आयकली. हें शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसाराक पुरगूट जायत वेता. तुमचें सवें घडलें तशें सगळे कडेन फळां दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी वळखून घेतलें आनी ताची सारकी समजणी तुमकां मेळ्ळी त्या दिसा थावन तुमचें मोदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां एपाफ्रासान, तो शुभ वर्तमानाचो म्हजो मोगाचो वांगडी चाकर आनी आमच्या नांवान तुमचे मोदें विस्वाशीपणान वावर करपी क्रिस्ताचो सेवक. पवित्रात्म्याच्या देण्यान तुमचें मोदें वसता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. ह्या पासत तुमची खबर आमी आयकल्या तेतून थावन आमी सदांच तुमचे खातीर मागणें कोत्तांव आनी देवा लागीं मागतांव तें हें पूर्ण जाणवायेन आनी पवित्र आत्मो दिता ते पूर्ण समजिकायेन देवाचे खुशेची परतीपूर्ण वळख तुमी घेवंक पावूं. अशें सोम्याक फावो आनी सगळ्यांच वाटांनी ताका मानवता तसलें तुमचें जिवीत जातलें आनी सगळ्या जिन्सांचीं बऱ्या कुरण्यांचीं फळां तुमी दितल्यात आनी देवाचे जाणवायेन तुमी वाडोन वेतल्यात. तुमी सोंसणीकायेन आनी माथेपणान चलूंक आपले मोहिमेच्या बळान देव तुमकां घट कोत्तलो. जेजू आनी क्रिस्ती मनशां विशीं सारकी शिकवण. रचनेंत आनी सोडवणेंत जेजूचो जागो. बापाक दिनवासात आनंदान ताणें तुमकां भोगतां वांगडा उजवाडा दायज फावो केला. कालोखाचे राजवटकेंतली ताणेंच आमकां सुटका दिली. आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां भितर काडलीं. ताचे सवें आमकां मेळ्ळी. आमची सुटका पातकां माफी. दिसनासलेल्या देवाचो जेजू खरो जिवर उपकार. रचना मोदलो तो मालगडो. स्वर्गार पृथ्वेर सगल्यो रचना दिसतात आनी दिसनात त्यो, कोणूय त्यो जावं राजा, प्रधान, अधिकारी, अधिपती ताचेच वरवीं रचून आयल्यात. आसा तें सर्व ताचे वरवीं आनी ताचेच खातीर रचलां. खंयचीच रचना रचचे आदीं तो वर्तता. सगळ्या रचनांक एकठांय करून आपूण एकलो सांबाळून दवरता. आपले कुडीचें तो मस्तक, पवित्र सोबा ही ताची कूड. तो तिच्या जिविताची झर, मेल्ल्या मदलो तो मालगडो, सगळ्यांत प्रथम सगळ्यांत पयलो. देव सोयंबाची सर्व सोपूर्णाय ताच्या मनशां सोयंबांत आसची अशें देवाक बरें दिसलें. स्वर्गार पृथ्वेर आसा तितलें आपणा लागीं संधान करून ताचेच वरवीं एकठांय करचें ताणेंच खुसार विखरायलेल्या रक्ता वरवीं शांती करची. देवाची हीच जाली खुशी. कॉलोसकारां सोडवणेचीं भागीदारां. एका वेळार तुमचीं खोटीं कोत्तुबां तुमचें वायट मोन दाखयतालीं.
तांकां लागून तुमी देवा थावन कोड सोडलोलीं आसल्यात, ताचीं दुस्मानां जाल्ल्यात. पूण आतां देवान तुमकां ताच्या पुतान आपले विनाशी कुडींत भोगलोल्या मन्ना वरवीं संधान करून पोत्तून आपले वेंगेंत घेतल्यांत आनी अशें ताणें आपणा मुखार तुमकां पवित्र निश्कळंक आनी निरपराधी उबीं करून दवरल्यांत. आतां तुमी भावार्थाचे बुनयादीर थीर आनी घट रावात. शुभ वर्तमान मानून घेवन तुमकां मेळ्ळा तो भरवासो तुमी हालूंक धोंदोलूंक दिव नाकात. हें शुभ वर्तमान मळबा खाला आसलेल्या सगळ्या मनशां मदें परगट जालां आनी हांव पावलू ताचो सेवक जालां. विदेशियांचे चाकरेंत पावलूचे कश्ट. तुमचे खातीर हांव आतां कश्ट सोंसतां ते खुशालकायेन सोंसतां. आनी हे भाशेन जें क्रिस्ताच्या कश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडींत भरून हाडटां. आपले येवजणे प्रमाणे देवान म्हाका पवित्र सोबेचो चाकर केलो आनी आपलो संदेश पूर्णपणी तुमकां परगट करची जबाबदारी ताणें म्हजे आधीन केली. हो संदेश काळां युगांच्या आनी मनशाकुलाच्या अरोंबाक थावन देवान लिपोवन दवरलेलो गूठ. पूण आतां ताणें आपल्या भक्तांक तो दखल केला. तो तांकां उक्तो करूंक देवाचो हेतू हो आसलो की ह्या मोहिमेभरीत गुटाचो परजोळ सगळ्या विदेशां मदें विस्तारून वेचो आसा म्हूण तांकां कळोन येवचें. हो गूट म्हणल्यार तुमचे सवें आसा तो क्रिस्त, तुमचे मोहिमेचो भरवासो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगट्टांव आनी सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सवें सगळीं संपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिडकायतांव आनी शिकयतांव. ह्याच खातीर म्हजे भितर वावुरतल्या क्रिस्ताच्या शक्तिवंत बळान हांव घास घेवन वावुरतां आनी झुजतां. देवाचें उतर हें